म्हणजे आमचो एक फिश मार्केट आहलो आणि क्रिमेटोरियम फिश मार्केट म्हणजे कशें ऑलरेडी फिश मार्केट आमचे रेडी जाल्लेले आहा आणि आमदारान अशें सांगलां की 15th ऑफ डिसेंबर हे खंय तरी मार्केट इनॉग्रेशन करपाचें म्हणून तांकां आमी ते शिफ्टिंगेचो एक नोटीस धाडपाचें म्हणून ते बेगीनच्या बेगीन शिफ्ट कर म्हणून कित्याक वी आर ऑलरेडी पेइंग अ रेंट टू हेका कोणाक डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी रेंट पे करता त्या जाग्याची ऑलरेडी इवन ते आमी मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टर शिफ्टिंग टू म्युनिसिपालिटी हाडपाक सांगला पण अराउंड ते 44-45 लॅक्स आमचे आउटस्टँडिंग आले ते आमकां दिवपाक पण ते खंय तरी 15,000 मायनस केले एज अ फिश वेंडर जे आमचे थंय रावता त्यांचे भाडे धरून आमकां 15 लाख मायनस करून अराउंड 26 लॅक्स ते पे करपाचे आणि आम्ही लास्ट टाइम कलेक्टराकडे मिटिंग घेऊन त्यांच्यानी पेमेंट करता म्हणून सांगलो म्हणून त्यांच्यानी रेडी जातकूच आम्ही इवन नेक्स्ट म्हयन्याक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारूय ह्या भाशेन येतले मागीर मिटिंग जाली म्हणजे वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक ताका डेटूय दितले सांगला आणि कशें करपाचें कशें बसोवपाचें तांकां सांगून ते बसोवपा सिस्टमूय आमी लायलेली आसा मागीर म्हणजे एक खाऱ्यावाड्यार क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेला आसले सर परिस्थिती सारखी बिकट आसा म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केलेले बाबा तुम्ही एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून आज आमच्या चेअरपर्सनान मिटिंग कॉल केली आणि खूप जण कॉल केले आणि सगळे व्हॅलिड पॉईंट घेतलेले आणि व्हॅलिड पॉईंट मेजर पॉईंट्स म्हणटाला आता तुम्ही पळयला आसतले व्हडलो प्रोजेक्ट म्युनिसिपल फिश मार्केट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा फक्त एंट्री जावपाक जाय आमचे फिशर वेंडर जावपाक त्यांची एंट्री जावपाक जाय काही बारीकशे ताका ते डिसिजन घेतला आम्ही की फिशर वेंडर जावपाक तांकां रिक्वेस्ट करपाचें तांकां शिफ्ट करपाचें आणि इनॉग्रेशन करपाचें बिसायड दीस आमच्या वास्को एमएलएन एक बरो प्रोजेक्ट घेतला की जे फिश मार्केट आहा पळय तेचेर फूल सोलर पॅनल्स बसोवपाचे म्हणून ते एक डिसिजन आम्ही घेतलेले सोलर पॅनल्स आयज आमी पळयतात जे वास्कोकार जे कोण आसा पळय तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हेका आमकां थंय वयचें पडटा बायणा वयचें पडटा पयलीं एकच अंडर वन बिल्डींग आसलेली सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमकां की पोरते हांगा हाडपाचें ते एक आमी डिसिजन घेतलेले आसा जे कितें आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय तेंच्यांनी पे करतले आनी तांकां आमी हांगा हेच म्युनिसिपालिटी जे पयलीं डेप्युटी कलेक्टर सगळे मामलेदार सायडीक घातले पळय सेम प्रोसिजर ते पोरते हाडपाक ठरयल्ले आसा कित्याक इन शॉर्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची सुद्दां हांगा बिल्डींग जाता सो रोखडेच ते शिफ्ट जातले सो हे टेम्पररी बेजर ते हांगा जमतले हेचे भायर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या म्युनिसिपालिटी चलता तो बायणा फिश मार्केट सॉरी बायणा ओल्ड पॉवर हाऊस तो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तुम्ही पळयले आसा 3 फ्लोर ऑलरेडी जाल्लेले आसा ते मायनर चेंजीस केलेले आसा आमी ते आमी कितें केले ऑफिसीस केल्लेले आसा पण आता आमी ओवरऑल स्टडी केल्या आपण पळोवपाक गेल्यार ती ऑफिसीस आहा पळय ऑफिस चलपाक डिफिकल्ट आसा त्या कारणान ती आमी चेंजीस केलेले आसा एनी गव्हर्नमेंट ऑफिस दिवपाक लागून एक फ्लोर 2 फ्लोर आमी फक्त एक अशें सिस्टम केलेले आसा जशें आता मामलेदार ऑफिस एक फ्लोर फूल मामलेदार ऑफिसाक दिवपाचो थंय सगळे ऑफिस स्टाफ करपाचे हे 2 ते चेंजीस केलेले